चेअरमन आम्ही आता असा मेरशेस जो फाटल्यान जो पाटो ओल्ड रस्तो आसा बांदर वयता तो आनी हो इंटरनल रोड सायडीक आतां कदंबा प्लॅटाचेर वयता आनी मेरशे जो स्क्रॅपयार्ड जी लायन आसा 2-3 स्क्रॅपयार्ड जे आमी डेमोलिशन केल्ले पळय तेजेच फुल स्ट्रेच जावन हो आतां एक व्हडलो स्क्रॅपयार्ड तो फुडें शेतांनी वसत आसा. हो स्क्रॅपयार्ड जाता तुमी पळोवंक शकता कसले कसले डेंजरस हांगसर जे आमी म्हणटा की फक्त पयलीं म्हणटाले की गार्बेजूच आसता म्हणून गार्बेज ना मात स्क्रॅप आहा बॉटल्स आहा हांगा टायर्स आहा आनी फुडें कितें आसूं शकता आमी भितर वचून पळोवंक ना अजून सो कितें आसूं शकता आमकां नेम ना. मात हेगेर मेरशे पंचायत पयलीं म्हणटा ती कितें करता मेरशे पंचायतीक जो ते सायडीकूय आमी जो हाडिल्लो ऑलरेडी आमी हाडिल्लो तेका स्टॉप नोटीस काडून मागीर डेमोलिशूय केल्लो. एवरी टायम आमीच येवन रेवल्युशनरी गोवन्सूच येवन कंप्लेन करपाक तुमी कित्याक रावता. आनी जो हांगसरलो MLA आसा रुदाल्फ फर्नांडीस तो हेगेर कित्याक क्वेश्चन करना. आतां चार असेंब्ली सेशन जाले आतां 5वो सेशन आसा. ह्या सेशनांनी तो ओग्गी रावतलो काय हे शेत बुडोवपाचें आनी तेजें विजन आसलें खंय की आपूण शेतां आपले तेजें ड्रीम आसलें की शेतां बरी करपाक जाय रिवायव करपाक जाय. शेतांनीची पार्ट काडला हो आतां तुमी दिसता तो आमचे पयलीं आमी हांगा खेळटाले आमचे स्कूल आसले तितूंतल्यान भुरगे धाकटे येवन खेळटाले हांगसर स्पोर्ट्स जाताले आनी आतां फुडें पावन स्ट्रेच जावता. तुमकां खबर आहा की खंयच्याच विलेजीन नाल्यार खंयच्याच गांवांत स्क्रॅपयार्डाक परमिशन दिवंक शकना. NGTची ऑर्डर आसा मागीर जे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल तेंचो लायसन मेळना बाकीचे ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी तिका लायसन्स मेळना. सो विदावट परमिशन इतले व्हडलो डेंजरस ट्रेड कसो हांगसर चलता. हेगेर आमी ऑलरेडी पयलीं कंप्लेन घातलेली आसा. आतां परत फॉलोअप करचें पडटलें. असेंब्लीनूय आमी हो आतां परत LOQ घालपाचें आसा आनी जाल्यार कॉलिंग अटेन्शनूय घालतले कित्याक रायजींग स्क्रॅपयार्ड जर चालू उरले कितले डेंजरस आहा ते तुमकां सांगता. दवळे उजो लागलो मागीर आमचो फुडें पळोवंक गेल्यार कोलवाळे उजो लागलो तसो गिरीम उजो लागलो. सो हांगा रावला काय मेरशेकार स्पेशली मेरशेकार आनी ते सायडीक रिबांदरकार लोक रावला काय हांगसरूय उजो रावपाक आनी मागीर तुमकां हार्म जावपाक. सो बेगीच्या बेगीन हेगेर कारवाय जावपाक जाय. हेगेर सुमोटो एक्शन जावपाक जाय जे ऑथॉरिटीचे कडेन जायना. कलेक्टर मामलेदार तलाटी आहा तेंच्यांनी पळोवंक जाय. हांगा लँड रेवन्यू कोडाच्या अंडरूय तेंच्यांनी पळोवंक जाय. सेक्शन 33 आहा तेज्या अंडरूय एग्रीकल्चर लँडान तेंच्यांनी कशें केलां तें पळोवपाक जाय. हितून हांव डायरेक्ट सांगता हितून आमचो MLA रुदाल्फ फर्नांडीस तो डायरेक्ट इनवॉल्व आसा. ते आमकां खबर की तेजेच मनीस जे वांगडा तेजे भोंवतात तेच हे लास्ट जेन्ना इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना तेच मनीस आमकां दिसलेले हांगसर. सो हितूनसून आमकां तेजो चार्ज आहा की हो रुदाल्फ फर्नांडीस वो चलयता म्हणून तेजेच मनीस चलयता म्हणून आमी चार्ज घालता तेका डायरेक्ट वो नाजाल्यार कित्याक तो हेगेर कंप्लेन तरी घालतलो नाजाल्यार एक्शन तरी घेतलो तेणी दाखोवची. जर कंप्लेन तेणी कितें घातला जाल्यार तेणी दाखोवची. आनी एक मेन गजाल म्हणल्यार आमी पयल्या दिसांनी की अमित पालेकर जो आसा आम आदमीचो लिडर तो हेच कॉन्स्टिट्युशन पडटा हांगाच लागींच 2-3 मिनटांनी ते रोड क्रॉस करून तेजें घर आहा. जाल्यार तो हेजेर कित्याक उलयना. पयलीं तेणी आपल्या गांवांत भोंवचें जाल्यार तेका आमी रेनकोट दिता आनी छत्री दिता कित्याक फ्रुटीचो स्टॉक तेका कडेन भरपूर आहा. ते फ्रुटी तेका आमी दिवन बाकीचे लोक तेजे पार्टी तेका स्पॉन्सर करता फ्रुटी तेका जाल्यार आमी दिता. तेणी येवन हांगसर अनशन करपाचें हांगसर बसपाचें आनी तो सगळें जाणा तो कायदे सगळे तो जाणा. तो हेजेर तेणी कंप्लेनी घालपाक जाय. तेकाय हफ्ते मेळटा काय हितून अशें काम आमकां दिसता. तो ओगे कित्याक आसा. अमित पालेकर तुजे जो तूं म्हणटा तूं गोंय सांबाळटलो गोंय आमी गोवा फॉर गोवन्स म्हणटा जाल्यार हें आतां चलता इल्लीगल तुजेच गांवांत चलता जाल्यार तूं कित्याक ओग्गी आसा. लागींच सामकें तुका कित्याक तूं ओग्गी आसा कित्याक तूं उतर काडना. हेजेर तेणें उतर काडपाक जाय. हांव मागता आमच्या अविनाशा कडेन की तेणी 1-2 उतरां हेचेर उलोवची. तुवें पळयलो फूल स्क्रॅपयार्ड दाखयलो तुमकां कसो आहा तो. अमित पालेकर येता न्यूजार की हांगा सदांच तो आरजी हाडल्यान लागता तो की हे करता ते करता म्हणून. अमित पालेकर हांगा लागींच रावता तेणी येवचो आनी हे व्हिडिओ काडपाचो आनी सांगपाचो हो आपूण डेमोलिश करून दाखयता. तो डेमोलिश करूंक शकना जाल्यार तेणी स्ट्रायकाक तेजे मेन हे की तो स्ट्रायकाक बरो बसता. तो ओल्ड गोवा को बोल्लो स्ट्रायकाक तो तेणी हांगा येवन स्ट्रायकाक बसपाचो आनी हो मोडून दाखोवपाचो. बेश्टो तरी बस तूं टेम्पररी बस
स्ट्रायकाक जाय मोडना ते आमकां खबर आहा, लोकांक सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा की तुकाडे हो मोडना म्हणून कसो ते ओल्ड गोवाक तूं मोडून दाखोवंक ना स्ट्रक्चर तो हांगा तरी बस मागीर तो होय ना कोण पब्लिसिटी तुका दितलो शी हो हांगा स्ट्रायकाक बसला म्हणून हा लोक तुका फ्रुटी बी हाडून दिता ते सांगला आमच्या अजान तुमकां फ्रुटी बी हाडून दिता लोक म्हणून जाय जाल्यार तुका आमी खावपाकूय हाडून दिता तुका हांगा यो आनी स्ट्रायकाक बस तूं तशेंच हांव आनी अमित पालेकराक सांगपाक सोदता की हांगा यो आनी तूं बस बाकीचे स्पॉन्सर जे करता ते आमी करता तुका फ्रुटी तुका जेवणाचे ओगी दिता आमी तुका पूण हांगा यो बस आनी आपली आम आदमीची पब्लिसिटी कर हांगा कित्याक काम बेजिकली आमी करता जे आरजी आसा मेन जी टीम आसा मेर्शे चिंबेल ती करता आनी तूं हांगा स्ट्रायकाक बिश्तो बसता आनी आपूण पब्लिसिटी जोडटा की आपणान केलें म्हणून सो तें बंद करचें आनी हांगा येवन बसचो आनी डेमोलिश करून दाखोवचें तुका हो म्हयनो दिता हांव पयलीं ग्रामसभेक डिस्कस कर आनी हो ह्या जुलय पर्यंत मोडून दाखय थँक्यू जसं की तुम्ही पळयला की हो आता फुल इतलोच ना हांगसर फूल स्ट्रेच जो फूल कदंबा बायपास आहा थंयसर पावता हायवे तो फूल स्ट्रेच हो तेंच्यांनी कॅप्चर करता आनी फुडें फुडें वचत आसा सो हेजेर कितें करपाचें तें आमी करतलेच आनी जो अमित पालेकर म्हणटाले की आमी फक्त इलेक्शना टायमारूच उबे जाता मातशें तेणी आमची हे कॉन्स्टिट्युशन तरी ते तशें म्हणप ना तेणी कित्याक सांग तेणी आमचें कामूच पळोवना पयर तुमी काल तुमी पळयला आसतलें की गाडे डेमोलिश केले ते पयलीं तुमी आमी मेर्शेचे 2 स्क्रॅप यार्ड डेमोलिश केल्ले मागीर थंयसर इलिगल लँड फिलिंग आनी कन्स्ट्रक्शन ते हाडयल्ले चिमला जाल्यार आमचे आवाज चालू उरता प्रत्येक ग्रामसभेक आमी वयता आनी इलेक्शन जावनूच जे मार्चान इलेक्शन सोंपलें रोखडेंच आमी अवेरनेस केल्ले एक डेमॉन्स्ट्रेशन हावजींग प्रोजेक्ट आहा तो हाडयल्लो आतां तो व्हडलो हडवल पार्काचो प्रोजेक्ट आसा क्रेमेटरी तो आमी हाडयला सो तेणी कामाचेर आमचे संशय करप ना डावट करप ना ताका एकूच सांगता की तुजें काम कितें तें दाखय फक्त मातसो भायर सर फक्त ऑफिसान कॅबिनान आनी आझाद मैदानाचेर वचून तूं प्रेस घेयनाका मातसो घरांतल्या भायर सर ग्रामसभेक बी केन्ना वच ग्रामसभा बी कितें तुका सांगता तुका जाय जाल्यार स्पेशल आमी ट्रेनींग दिता तुका ते चिमलाचो कोण तरी एकटो आसा कोण तरी तो येता ग्रामसभेक आनी बेश्टो कोण कितें उलयना काय मातशें आमकां सोशल मिडियाचेर घालता सो ताकाय सांगता तुमकां दोगांकूय जाय जाल्यार आमी ट्रेनींग दिता कशें ग्रामसभेन उलोवपाचें कशें कंप्लेन घालपाचें कसो हो स्क्रॅपेड अंडर गोवा पंचायत राज एक्ट कसो मोडपाचो सेक्शन 73 आहा सेक्शन 72 आहा सगळे आहा कायदे 66 आहा तेज्या अंडर कशें डेमोलिशन करपाचें स्ट्रक्चर आनी स्क्रॅपयार्ड हो बिजनेस कशें डेमोलिश करपाचें तुमकां फुडें दाखयता कसो कितलो स्ट्रेच जाला Okay. सो अमित पालेकर सांगता हे झाड काय बरें आसा हे झाडा पळय पावसूय लागना सो कितलोय पावस येवं कितलोय हांगसर येवन तुवें भोंवपाचें ओल्ड गोवा तुका टेम्पो तुवें टेंट घातलो तर टेंट बी घालपाची गरज ना हांगसर तुका बाटली आहा फ्रुटी कितें एक्स्ट्रा आहा पळय तितून बाटल्यांनी ते भरून दवरपाचें तुवें सो हांगसर यो आनी स्ट्रायक वच आनी तुका जाय घरा जर कितें जर तुका वचपाक जाय न्हांवपाक जाय तें तुका घर तुजें लागीता तूं सांजचो तूं न्हांवन येवन परत येवन बसपाक जाता आनी ह्या स्क्रॅपयार्ड तुवें मोडून दाखोवपाचें तुका चॅलेंज आहा रेव्होल्युशनरी गोवन तुका चॅलेंज करता की हो स्क्रॅपयार्ड तुवें मोडून दाखोवप आनी मोडना जाल्यार तुवें अनशनाक बसपाचें हांगसर देव बरें करूं फूल दाखय